पोरणे गोंयांत 10 वर्सांनी एकदा गोंयच्या सायबाच्या कुडीचो दाखवण सुवाळो जाता। ह्या वर्सा हो पवित्र सुवाळो जावपाचो आसा। प्रशासन हाच्या तयारेक लागला। कुमारजुंयेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी गोंय दमन अँड दीवचे आर्चडायोसीसचे सहाय्यक बिशप फादर सिमांव फर्नांडीस आनी हेर धर्मगुरूं बरोबर ह्या तयारेचो आढावो घेतलो। 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेर 2025 मेरेन पोरण्या गोंया गोंयच्या सायबाच्या कुडीचो दाखवण सुवाळो जावपाचो आसा। हो दाखवण सुवाळो यशस्वीपणान जावचो म्हूण खात्री करून घेवपाक फळदेसाय हांणी पुराय भागाची पळोवणी केली। त्या वेळार तांणी कांय सुचोवण्यो लेगीत आयकून घेतल्यो। ह्या सुवाळ्याक गोंयचे लोक येताच, त्यान भायर देशभरांतले तशेंच विदेशांतले भावीक पर्यटक ह्या पवित्र सुवाळ्याक गोंयांत येतात। आपल्या आमदारकीच्या काळांत हो पवित्र खीण जातलो आनी हाच्या तयारेंत आपल्याक वांटो घेवपाक मेळटा हें आपलें भाग्य म्हण आमदार फळदेसाय हांणी म्हळां। 10 वर्सांनी जावपी ह्या पवित्र सुवाळ्या कडेन खंयच्याच प्रकाराची आडनदर जावची न्हय म्हण ही पळोवणी आयोजीत केल्ली। ह्या फावट मुखेलपणान कॅथेड्रलाच्या भोंवतणच्या परिसराची पळोवणी केली अशें फळदेसाय हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।